वर्स आम्ही मनसुना पयलीं आमी अशी मिटिंग्स घेता आनी सगळे डिपार्टमेंट म्हणजे लायटीचे उदकाचे सिवरेज नेवीक आर्मी पोलीस ट्रॅफिक हायवे सगळ्यांक आपयतात आनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेता हेल्थाचेय आपयतात आमकां पावसा भितर कितें कितें प्रॉब्लेम्स येवंक शकता नाजाल्यार पावसा भितर आमी कितें कितें प्रिव्हेंटीव एक्शन घेवपाक जाय हाजेर आमी एक भासाभास करता हाजे पयलीं आमी जनरली एक प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल डिपार्टमेंट्साक आपोवन दिल्ली आनी तांकां आमी इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्ली सो ताजेर फॉलोअप कितें जाला हाज्या खातीर एक आमी सगळ्यांक आपोवन आज मिटींग घेतली आनी तातूंत भितर थोडी इन्स्ट्रक्शन दिली कित्याक पावस आमी तुमी पळयतात की ह्या फावटी खूब मोठ्या प्रमाणात येता म्हणजे लास्ट टायम पसून इतलो पावस पडलो की आमचे हे पसून क्रॉस जाले म्हणजे आमची जी नॉर्मल हे आसता ताज्यातून क्रॉस जाले सो तातूंत प्रॉब्लेम जाता तातूंत झाडां पडटा वायरी पडटा हें जाता त्रास जाता करंट वता उदकाच्यो पायपलायन्स डॅमेज जाता अशा खुबश्यो गोश्टी जाता सो ताज्या खातीर थोडी इन्स्ट्रक्शन्स आमी कलेक्टराक मामलेदाराक दिली आनी मामलेदारूय आमचो पंडीत बरो काम करता ताणें टोटली एक बरो मास्टर प्लॅन वास्को खातीर म्हणजे मुरगांव तालुका खातीरूच तांणी केला रिस्पॉन्स टायम आमी अरावंड जसो सीएमान सांगला 6 मिनटां भितर ते 10 मिनटां भितर खंयच्याय दुर्घटनेच्या स्पॉटार थंय पावपाक जाय म्हणून तोय रिस्पॉन्स टायम आमी हें करपाचें पळयता रातच्या टायमाचेर जेन्ना असल्यो ज्यो केसीस जाता त्यो रातच्योच जाता चडश्यो सो रातच्या टायमार एक टीम आमची रेडी आसप म्युन्सिपालिटीची टीम रेडी आसप हे सगळे घेवन आमी आज फुडें गेल्ले आसा meeting with respect to pre-monsoon preparedness with various departments, wherein we had reviewed the work of pre-monsoon preparedness. Previously, Deputy Collector and Collector had convened a meeting with all the line departments, and we had given them timeline to complete the work of pre-monsoon preparedness, like desilting of drain. That work was allotted to Mormugao Municipal Council, and we have reviewed the work of desilting of drains by Mormugao Municipal Council, and that work is under completion. So we have given them deadline by 31st May. Mostly all this work will be completed. And regarding dangerous trees, we have identified dangerous trees situated in Mormugao Taluka, especially in Vasco constituency, and we had constituted a Taluka task force comprising of forest officials, talatis, zonal agriculture officers, and we have identified these dangerous trees, and we have undertaken the work of trimming of cutting of these dangerous trees, and especially for this purpose we have empaneled 2 expert tree cutters under District Disaster Management Authority.